सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकाउंट हॅक जावपाचे प्रकार वाडल्यात. अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडल्या. 2 डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था परेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्लो. तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय. उपरांत मार्था हिणें ताका रिप्लाय केल्लो. आपणी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयिल्ली. ते उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जाल्ल्याचे सांगकार आयले. ही घडणूक तिणें आपल्या घरच्यांक सांगली आनी आपलो व्हॉट्सॲप अकाउंट अनइन्स्टॉल केलो. पळयात. To say there was a scam, someone from a phone number of my good friend, a lady, she sent me a message, no phoning, just a message to say I need help. So I was wondering, since it is my good friend, what helps you? I just asked back, message, what help? Message back again to me. I accidentally sent you a 6 number to you. Can you please send me back to me? I sent it back to her. That number was here. I got it here, 988-5507. And soon after that, I get another thing to say, and then asking me to tap on a phone number, and if I agree to continue something. I felt something is wrong here. Why should somebody ask me my phone number again and all that? And then I really just left it at that. Now it looks like from Margaret, that's the one, it came to me. She previously got from someone else also. And then my friends who are on my list are getting all these messages, Martha, help. And they're calling me, Martha, what's happening? Why are you doing all this? I said, it's not me. He's asking you for help. And one of my relatives asking this, whoever they are, even 5,000 rupees to help somebody, send immediately, we will pay you back, and so on. So I've got 4 or 5 friends who are getting messages like this. So I'm really, I want to make a way to all my friends, everybody who sees this, to please be aware. And I also informed beforehand to so many of my friends, look, they may be coming from me, it's not me, so ignore everything. So really, some action should be really get these people caught. Coming from my friend, on my number and my name, going to my friends, Okay. that I need help from John, I need help from Peter, like that. Okay. So that Peter thinks, oh, Martha wants help. So it's going on like this now. Even Singapore friend is asking, Martha, what is this? Why you want 5,000? Okay. So on your call log list, the numbers are there. The messages goes on your name. Yes. Not only in Goa, outside Singapore even. I just got one. Some asking for 6 number, call back on the 6 number, accidentally send back to me, send back to Martha. Another one asking, give 5,000. directly the money. Directly send, give your account, I'll give you account number, send to this number. Then I called my good friend, I couldn't know what to do. And I called Ryan. He helped me straight away and then told me, then I called Carlos. I said, I need help there. And he told me, Martha, immediately, just now, call the police and inform your banks also to block your account. That's what I did. Then straight away Ryan was there. He helped me out yesterday whole day to go to the bank, to the Carlos, to the police station. So you were That's surprised all. that time. That's all it is. So this incident occurred yesterday. On the whole day. first. On But the I first. went yesterday to Complaint. submit my complaint. Yeah. So what did the police say? Police, and they have taken down all the thing, that application, they gave details. It's up to them. Did So many. anyone from your contact list or your neighbors or the family members tried to do any transaction to the given number? No. No, not yet. This is the first time something happened like this. I knew there was a scam, everything, but at that time when I said my friend needs help, Margaret, I sent her back that code. असल्या सायबर गुन्यांवांविशीं जागृताय जावपाक जाय. तशेंच लोकांनी असल्या प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करपाक जाय अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगलें. तुवें आतां आयकलां आसतलें की आमची गांवची भयण मार्था मुगे शेजारी तिजे व्हॉट्सॲप अकाउंट हॅक जालां म्हण, आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते व्हॉट्सॲपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्थाक हेल्प जाय म्हण, मार्थाक पयशे जाय म्हण, आनी मार्था प्रॉब्लमा आसा म्हण.
आणि तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे. पण हांव कित्याक हांव तुमकां एडिशनली सांगता, ही कितें करून जाली ती, तिका एक मेसेज आयलो वॉट्सॅपाचेर आनी ते मेसेज तेगे फ्रेंडाचो आयलो, तेगे फ्रेंडागे वॉट्सॅपाचेर नंबरासून आयलो. म्हाका दुबाव आसा त्या फ्रेंडाचे वॉट्सॅप पासून हॅक जालो म्हणून, आनी ते नंबरासून एक मेसेज आयला सांगपाक एक कोड धाड म्हणून. आनी मारता बायन कोड धाडलो आनी रोखडो तिगे वॉट्सॅप फ्रीज जालो आनी वॉट्सॅप चलना लागलो. हे सायडीक तो चोर आहा तो तेगे मारतागे फ्रेंडांक कॉन्टॅक्ट लिस्टान कोण फ्रेंड आहा ते तेंक मेसेज धाडपाक लागलो. सो म्हजें मागणें तुका कोणें मेसेज धाड जाल्यार की कोण त्रासान पडलो, एअरपोर्टा पयशे नाय, एअरपोर्टा उरलो, भायर गांवां आहा जाल्यार आनी थिंगाय पयशे नाय म्हण मातशें हेल्प कर, मातशें धाड म्हण पयशे 500 रुपया पासून मागले जाल्यार मातशें कांय जाणाका एक पाटीन धाडले तुगे अकाउंट हॅक जातलो, तुगे बँक अकाउंटूय हॅक जातलो आनी तुगे पयशे नाक जातले. बारीक अमाउंट मागले जाल्यार पासून चिंत नाका, अरे 100 रुपया 500 रुपया धाडूं जाता. तुगे एक पाटी तुवें धाडलो, तुगे अकाउंट सगळे एक्सेस जातलो आनी मागीर तुजे फूल अकाउंट साफ करून ते चोरून वयतले. तुका मागीर पुलिसी दाबो पडटले, हिंगाय थिंगा दाबो पडटले आनी हे सायडीन केस चलतो ती ते मेळटले मेळनात म्हूण तुगे पयलीं बोर्सांतूच तुगे अकाउंटांतूच पयशे वयतले. सो म्हजें मागणें तुमकां कोणूय तुका मेसेज धाड जाल्यार हो कोड म्हाका धाड म्हूण धाडनाका. कोणें मेसेज धाडली जाल्यार तुका म्हाका त्रास जाला, म्हाका पयशे जाय म्हूण मातशें धाड, रिप्लाय कोन्न नाका. तूं जाय जाल्यार पासून ब्लॉक कर तें वॉट्सॅप आनी फिजिकली फोन कर तेका, तुगे फ्रेंडाक फोन कर आनी क्रॉस चॅक कर, वॉट्सॅपाचेर रिप्लाय कोन्न नाका. नमस्कार. आम्ही आयला सध्या हांगासर आल्दोना खोर्जुव्या ह्या गांवांत आनी ह्या गांवांत हांगासर आमच्या बरोबर आसा माथा परेरा. हांगा येवपाचें कारण म्हणजे की आमी हालीं खुबशेच स्कॅम फ्रॉड जे आसात त्यो आयकलात आसतल्यो आनी जायत्यो स्कॅमी म्हणजे एक फेसबूक हॅक जाता, कोणाचे जीमेल जे आसा ते हॅक जाता, जीपे वयल्यान काही OTP मॅसेजीस येतात त्यो आमी कॉन्वर्जेशनान शेअर करता आनी अकाउंटांतल्यान आमच्यो जायत्यो कॅश जे आसा त्यो हॅक जावन कोणाच्या अकाउंटान वयता. अशा तरेच्यो खुबश्यो स्कॅमी आनी फ्रॉड ज्यो आसा त्यो आमी आयकलात. पण हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की जी माथा परेरा आसा तिचो जो WhatsApp अकाउंट आसा त्या अकाउंटा वयल्यान काही अननोन मेसेजीस जे आसा, जे WhatsApp स्कॅम जे आसा ते सध्या जाल्ले आसा. जे WhatsAppा वयल्यान काही तांकां मेसेजीस तिच्या WhatsApp अकाउंटा वयल्यान तिचे जे रिलेटिव्स आसा, तिची जी फॅमिली मेंबर्स जे आसा इन गोवा आनी आउट ऑफ गोवा, जे काही तिची फॅमिली मेंबर्स जे आसा अब्रॉड, तांकांय ह्या WhatsApp मेसेजी वयल्यान काही फ्रॉड्स जाल्ल्यो सध्या हांगासर अशी घडणूक घडलेली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.